आणि हांवें येदो मिडियाच्याच मार्फतांतल्यान पळयलां की तांकां दोग जाणांक एक्सपेल केला. आतां आय हॅड स्पोकन टू फ्यू मेंबर्स ऑफ द DAC आनी कित्याक हे जेन्ना पळय मिडियान आयलें की तांकां सस्पेंड केला म्हणून ऑफिशियली तांकां कांयच कम्युनिकेशन नाशिल्लें तेन्ना हांवें मेल बरयल्ली, हांवें इंचार्जाक मेल बरयल्ली आनी हांवें फॅक्ट्स घातिल्ले की काँग्रेस म्हणटा ती डेमोक्रेटीक पार्टी आनी आमी जर जेन्ना लोकांक डेमोक्रेसीचें उलयता आनी जेन्ना डेमोक्रेसी बद्दल सांगता तेन्ना पयलीं आमी पाळचें पडटा. सो हांवें ताका सांगिल्लें की हाजेर कितें स्टेप घेता आसतना यू पर्सनली आय हॅव रिटन अ कंप्लीट मेल. These people are fighting against the BJP for last 4.5 years. Especially Manisha Usgaonkar म्हणटा ते every day and day out. I think Sunday she went and exposed some waterfall in Sattari where Divya Rane reacted yesterday. काय ते Divya Raneचे reaction is this action? That becomes a big question mark. काय विश्वजीत राणेंनी कॉन्स्पिरसी केल्या? अरे म्हाका एक सांग, आज काँग्रेस पक्षा भितर जर तर बीजेपी कोणी अटॅक करता, बीजेपीच्या मंत्र्यांक एक्सपोज करता, जाल्यार यू टेल मी हाऊ कॅन वी पुश देम अवे फ्रॉम द पार्टी? सी सच सिच्युएशन हॅड कम वेन आय वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट. डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटीन आता किती रिपोर्ट, कित्याक हांवें जे मिडियांतल्यान वाचला ते इट इज सेड दॅट बेसीस द रिकमेंडेशन ऑफ DAC I will officially ask for the minutes and the proceedings and what they have sent to the president, and I will take this matter up right up to the AICC president, because see, please understand, आज आमचो लीडर राहुल गांधी कितें सांगता की fight is against the RSS, fight is against the BJP. Recently, couple of days back also he has categorically said this. Now these two people, especially Shamila Siddiqui, for even me becoming the president, she has worked under Girish Chodankar. And she has been day in day out attacking the BJP and the RSS ideology. Whoever has taken this decision is absolutely wrong in the interest of Congress party.